आमचो हळवणचो किल्लो दर वर्सा हो पुरातत्व खात्यापासून तो साफसफाई किंवा उर्वरित डागडुजी जे काम चालू असतं वर्सान एकदा करतात ते. हो जानेवारी महिना सुरू झाला तरी त्यांच्यानी साफसफाई अजून काय करूंक ना. आता कालच आमचं 5 तारखेक मोपा विमानतळ उतरला आणि टुरिस्ट म्हणजे गेस्ट फॉरेनर येवपाक सुरवात जाल्या जाल्यार वेता जाल्यार ते गवत वाडलेलें आहा. म्हणून माझे इतकेच पुरातत्व खात्याक सांगणें आहा तेंच्यांनी त्वरित म्हणजे हेची साफसफाई आणि उर्वरित काय आहा ती डागडुजी करपाची. आमचो स्थानिक हय आमदार आहा प्रवीण आल्लेकार किंवा त्या खात्याचो संबंधित मंत्री म्हणजे सुभाष फळदेसाय किंवा आमच्या राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी हेतून लक्ष घालून ही आमची असंख्य लोकांची मागणी आहा ती पुरी करपाची. आयज आमी हळण किल्ल्यार येयल्लेले आसा. हो एक आमचो पेडण्याचो हिस्टॉरिकल एक फोर्ट आसा. तेच्या बद्दल कोणीच चिंतूंक ना. आयज आमी हांगासर खुबशे एक ट्युरिजम हाडूं शकता. दुखाची गोष्ट म्हणजे आयज हांगासर तुमी पळयशात जाल्यार ही धडा आसा. एक 3 वर्सां जाली ती आतां कोसळत आसा. तेंकां तेचेर कोणीच लक्ष दिलो ना. उदक पावसान वयर फोर्टा मेरेन पावता पूण आयज पासून तेचेर कोणी लक्ष दिवंक ना. ही दुख्खाची आमची एक पेडणेकाराची एक गोश्ट आसा. बरी गोष्ट हेतून एक आसा की आतां मोपा आमकां एक फक्त 10 किलोमिटराचेर आसा. ह्या 10 किलोमिटराच्या अंतराक खुबशे आतां ट्युरिजम एक्टिविटीज जावपाचे आसा. म्हाका एक सरकाराक एक रिक्वेस्ट आसा की हांगासर ट्युरिजम एक्टिविटीज थोड्योश्यो करीत जाल्यार म्हाका दिसता हांगासर 100 तरी आमचे जे पेडणेकार जे भाव आसा तांकां एक रोजगार मेळटलो. तेंचे कितें तरी रेस्टॉरंट, एक टॅक्सी, एक बारीकशी स्टॉलां अशे खुबशे बारीक बारीक वेवसाय हांगासर सुरू जातले. म्हाका तर एक रिक्वेस्ट आसा की हेचेर भर दिवची आमच्या सरकारान ट्युरिजम मिनिस्टर स्पेशली की हेचेर मातसो लक्ष दिवन कितें तरी एक्टिविटीज हांगा सुरू करून आमच्या पेडणेकार भावांक थोड्योश्यो एक्टिविटीज हांगासर मेळत जाल्यार पोट भरूंक शकता. हांव आयज हलर्ना जो आमचो पेडणे तालुक्यान एक किल्लो आसा जो आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजाचे पदपर्शान जो पावन जाल्लो आसा. पण आयज सरकार जयंती साजरे करतात फक्त मतां खातीर. शिवाजी येयलो, भाऊसाहेब बांदोडकर येयलो काय ते जयंती साजरी करतात. पण खऱ्या अर्थान तेंचे विचार फुडें व्हरचे खातीर सरकाराची कांयच पावलां ना. हांव आयज तुमकां मिडियाक दाखोवंक सोदता जी ही किल्लो आसा तातूंत एक 10-15 मिनटां ही न्हंय आसा आणि ती सबंद न्हंयची जी धडा आसा ती पावसान मोठ्या प्रमाणान पाणी येयल्या कारणान ती सगळी धडा न्हंयन कोसळून गेल्या. ते सायडीन सगळे माड बी हांगासर नाच जाल्यात. खूब वायट दिसता हें पळोवपाक. आयज जर जो हिस्टॉरिकल हो जो किल्लो आसा तो किल्लो सुद्धा ह्या न्हंयन वचपाची शक्यता आसा. हेका पुरातन जे खातें आसा ते खरे म्हणजे न्हिदलेले आसा. हांव सरकारा कडेन व्हडल्यो अपेक्षा दवरिना पण जे टुरिजम खातें आसा ते कितें करता हो प्रश्न येता हांगासर. ते खातें न्हिदला काय ते आपले कर्मचारी आनी जे ऑफिसर पगारच घेता लोकांच्या टॅक्सांतलो तें कळपाक जाय. आयज घोशणा भरपूर जाता. आयज गेल्या टर्माचेर पूर्ण टुरिजमात खातें पेडणे मतदारसंघान आसले. GTDCचो चेअरमॅन आसलो तो दयानंद सोपटे आसलो. आमचो जो बाबू आजगांवकर मंत्री आसलो आनी गोंयान उपमुख्यमंत्री आसलो तो टुरिजम खात्याचो आसलो. त्या मंत्र्यांनी हांगासर पळोवंक सुद्दां ना येवन. आयज जर हांवें डेव्हलप करीत जाल्यार आयज 5 तारखेक आमचे मोपा एअरपोर्ट स्टार्ट जाला जाल्यार ते मॅपा प्रमाणे सगळे किल्लो सोदपाक टुरिजम हांगासर येवन गर्दी केली जाल्यार सरकाराचेर यंत्रणा कांयच ना. रोड सारके ना. किल्लो आसा जर पयले जाल्यार दैनंदीन ही सरकारान आपली परिस्थिती करून घेतल्या ती करूची न्हू. हांगासर भरपूर रोजगार करूं शकता. हांगासर रिवर असल्या कारणान बोटींग जावं शकता. हांगाशे कितले तरी आमचे यूथ जे भायर हॉटेलांनी वयता, जे फॅक्टरीनी वयता ते सेल्फ एम्प्लॉयड जावन आपले स्वताचे बऱ्यापैकी इन्कम वाडोवंक शकता. हे व्हिजन आसपाक जाय. हे व्हिजन सरकारा कडेन ना. आणि दुख्खाची बाब म्हणजे गेल्या जे 15 ते 20 वर्सांक जे 5-5 वर्सांनी जे आमी गणपती म्हणून जे आमदार निवडून दिल्या गुळाचे गणपती ते अक्षरशः निष्क्रिय ठरल्यात. जे व्हिजन आसलेलो आमदार आयज पेडणे खातीर खूब गरज आसा. आणि सरकारान हांव प्रमोद सावंता कडेन मागणी करता, टुरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटे कडेन मागणी करता. आतां एक एअरपोर्ट येयला हांगासर त्या माध्यमातून भरपूरशे टुरिस्ट येतले. आतां उरलेली सरलेली लाज देशाचेर जगाच्या पातळीर ह्या सरकारान घालोवची न्हू इतली जावं ह्या माध्यमांसून मागणी मागता. आणि बेगीतल्या बेगीन हो किल्ल्याची डागडुंगी करून हांगासर बऱ्यापैकी बोटींग टुरिजम स्पॉट करपाची
ही माझी सरकाराकडे मागणी आसा आणि प्रवीणाने हातून लक्ष करपाची ही माझी मागणी आसा. कोण प्रवीण? प्रवीण जो आर्लेकर जो आमचो पेडणे मतदारसंघाचो आमदार आसा हं. ताणी हलर्नाचे तलर्न करता पळय तेणी सगळे किल्ल्या बिल्ल्याची नांवां पाठ करपाची, न्हंयची बी नांवां पाठ करपाची, गांवाची बी पाठ करपाची आणि हे किल्ल्याक कितें जाय पळय तेणी खूब आमकां आश्वासनां दिल्यात की आमी हे करता ते करता. आतां फेब्रुवारीन ताका 1 वर्स जाता तेजो परत राजकीय बड्डे जातलो जाल्यार हांगासर धड सेक्युरिटी ना. येदो व्हडलो किल्ल्याक लॉक आसा ते लोकांनी तांकां सांगपाचें ताचो लक्ष आसपाक जाय आणि ते करतलो ही हांव तेजे कडल्यान अपेक्षा धरतां.